दोन गजाली. सगळ्यात पयली आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान जगावयले लोक गोंयांत कित्याक येता दॅट इज फॉर द बीच टुरिजम. इज द सन सँड अँड सी हे टुरिजम पळोवपा खातीर ऑलमोस्ट टुरिस्ट सगळे जगावयले आमच्या गोंयांत येता आणि गोंयांत येयल्लो टुरिस्ट खास करून आमच्या कलंगूटच्या बिचाचेर येता. इट इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट बीच इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज ऑलरेडी म्हणजे जो आयडेंटिफाईड आणि वेल नोन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. त्या बिचाचेर आज हांव प्रॅक्टिकली म्हणजे दोन गजाली खातीर माझी सेक्युरिटी सोडून अलॉंग वीथ माय SP नॉर्थ शोभीत सक्सेना एक दोग जाणांकूच घेवन हांवें पायलटाच्या बरोबर ट्रॅवल केलें. हांव एक म्हणजे मोटरसायकल पायलट. एक पयली गजाल बिचा वयलो क्लिनिनेस कशा पद्दतीन मेंटेन करता हें पळोवपा खातीर बिचा वयलो ट्युरिस्ट आमची दृश्टी थंयसर काम करता ते आपले कशें काम करता तें पळोवपा खातीर एक पयल्यान पयली द दृश्टी लायफ गार्ड सर्विसीस जे काम करता त्या गार्डांक हांव मेळ्ळो, तांच्या कडेन उलयलो आनी 24/7 पळयता की कंटिन्युअसली दोळ्यांत तेल घालून म्हणटा तशें ते ट्युरिस्टाक पळयत आसता कोण बुडटा काय कितें आनी ते पळोवन ते वाचयतात. तांकां लोकांच्या मदीं कितलोय जरी अवेरनेस केलो जाल्यार ट्युरिस्टाक उदकाचे एट्रॅक्शन्स आसता ताच्या खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ते सगळे जाण उदकान वचत आसता. बट खुबश्या लोकांक बरेचशे फावटी उदकांत बुडटा ते म्हणजे दृश्टीचे लायफ गार्ड्स जे आसा हे तांकां वाचयता. आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा आमी पळयता की बिचाचेर मॅक्झिमम क्लिनिनेस दवरचो हाज्या खातीर आमची दुसरी केस इट इज एन कर्नाटक सर्विसीस खंयची तरी कंपनी आसा. आय डोंट नो एक्झॅक्टली द नेम म्हाका रिमायंड जायना आसता. बट बीच वेल मेंटेन आनी क्लीन दवरपा खातीर ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. हांवें प्रॅक्टिकली तेंचे जे सुपरवायजर्स आनी तेंचे जे वर्कर्स लेबर्स थंयसर आसा तांच्याय कडेन म्हणजे तांच्या पेमेंट्स कशे दिता कितें दिता ते कितली वरां ड्युटी करता हाच्या संदर्भात तांच्या कडेन चवकशी केली, तांच्या कडेन उलयलो आनी ते कशें काम करता तेंय बी तेंचें पळयलें जेणे करून आनी ते कशें काम करता तेंय बी तेंचें पळयलें जेणे करून आमचें बीच मेंटेन उरपाक जाय आनी त्या खातीर येता त्या ट्युरिस्टांनीय बी आमकां तितकें कॉपरेट करचें पडटलें आनी गोंयच्याय सगळ्या पब्लिकान हे बीचीस मेंटेन दवरपा खातीर सहकार्य करचें पडटलें. द सरावंडींग बिचीसचेर वयता आसतना हांव मुद्दामून मोटरसायकल पायलटांच्या बरोबरूच गेल्लो पळोवपा खातीरच की पब्लीकूय ट्युरिस्टा बरोबर कशें वागता, ट्युरिस्ट पब्लिका बरोबर कशें वागता, आमचे पुलीस एक्झॅक्टली कितें करता, खंय ट्राफीक कंजेशन जाता आनी खंयच्या लेनींनी कशा पद्दतीच्यो खरेच इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता ह्यो पळोवपा खातीरय बी सो दॅट ओवरऑल मॉनिटर केल्या उपरांत एक काही गजाली म्हज्या मुद्दामून लक्षांत आयल्यो म्हणजे आमच्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस आमच्या होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें आसा त्योय बी आनीक आमकां प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय, फर्दर इम्प्रुवमेंट जी आसा पळय पुलिसिंगान कितें करपाक जाय तें पळोवपा खातीर म्हणजे कंटिन्युअस पेट्रोलिंग आनी विथ द क्लोजली पेट्रोलिंग आमचे पुलीस डिपार्टमेंट करीत आसता. बिचाचेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार 24/7 दृश्टी सर्विसीसच्या बरोबर आमचो PSI आनी बाकीचे पुलीस थंयसर डिप्लॉय केल्ले आसा. नो डावट आजुनूय आमकां पेट्रोलिंग आनी पुलिसींग करपा खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स हे आमकां घालचें पडटलें. नेक्स्ट टुरिस्टीक सिजनांत आमी एडिशनल पुलीस फोर्स हे डिप्लॉय करपाची थंयसर तयारी आसा. आमी मॅक्झिमम एक्शन टाउट्स हॉकर्स ओके हांच्या बरोबर हांचेर एक्शन्स घेत आसता. इवन दो तांचे जे गार्ड आसतात भायर म्हणजे जे बार्स रेस्टॉरंट्स हांच्या भायर जे आपले सेक्युरिटी गार्ड म्हणून प्रायवेट सेक्युरिटीज जे उबे करता तांचेरूय एक्शन घेवप ऑलरेडी सुरू आसा. त्या खातीर हे जे टाउट्स हॉकर्स हांकां सगळ्या जाणांक अरेस्ट करप हेचेर एक्शन घेवप हे कंटिन्युअसली सुरू आसा. बट तेजेरूय आमी थोडेशे विचार करता आजुनूय तेजेर कशा पद्दतीन आमी एक्शन घेवपाक शकतले ते आमी टायमली रिस्पॉन्स करपाची प्लॅन बी ऑलरेडी तयार केला. म्हाका खबर आसा आनी कोस्टल कलंगूट आसतलें, हणजुणा आसतलें किंवा पेडणे आसतलें एडिशनल पुलीस स्टेशन्स कोस्टल बेल्टांत दिवपाची तयारी आसा. त्याच भायर कोस्टल पुलिसिंगा खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स
ट्राफिका खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स इन कोस्टल लायन हे दिवपाची तयारी आसा. एडिशनल पुलीस फोर्स सगळ्या बाबतीत म्हणजे कोस्टल पुलीस म्हणून ट्राफिक पुलीस इन टुरिजम बेल्ट ताज्या खातीर आनी एडिशनल पुलीस स्टेशन हे करपाचे जे आसा जेणे करून वी वॉन्ट टू एन्श्युअर म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो क्रायम हो टुरिजम बेल्टात इदर इन द नॉर्थ अदरवायज इन द साऊथ व जावचो न्ही हाज्या खातीर सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही हेन्सफोर्थ घेतली वयतली. ताकाच लागून म्हणजे आयच्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा दोनूय मेसेज इट इज एन क्लिनेस्ट बीच इन द स्टेट ऑफ गोवा. So we are welcoming the tourists from all over the world on our beaches. The Goa is a clean and green state of Goa. We are welcoming you. ही मेसेज म्हाका लोकांपर्यंत दिवपाची असली आणि हांगा टुरिस्ट जो येता विच इज एन सेफेस्ट डेस्टिनेशन. कसल्याच पद्दतीचे फाटले 2-3 दीस एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ताजेरूय आमी एक्ट आमचे होम डिपार्टमेंट एक्ट जाला. ताज्या पयलीं एक फाटली जी रामनगरची कितें तरी केस जाल्ली अजूनय ते म्हाका पर्सनल चंदगडची केस अजूनय येवन ते म्हाका मेळ्ळे. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो कोणाच्यो ज्यो केसीस जाता आसत जाल्यार हांगासर तेंच्यांनी दिवच्यो. त्या खातीर हाचेर सगळ्यांचेर ह्यान फुडें कसल्याच पद्दतीचो क्रायम म्हणजे रिगार्डींग द प्रॉस्टिट्यूशन आसूनी जे स्पा मसाज पार्लर आसूनी ड्रग्साच्या बाबतीत आसूनी चिटींग आसूनी किंवा ते बाकीचे कितें इवन दो म्हणजे जे हॉकर्स बिचाचेर खूब पद्दतीन त्रास दिता म्हणजे नेक्स्ट सिजनाच्या ते सुद्धा जे आसा हे बिचा वयले सगळे काडून उडयले वयतले आनी अशा पद्दतीत एक बऱ्या पद्दतीचे टुरिस्टांक वेलकम करपा खातीर गोंय राज्य ह्यो सगळ्यो गजाली टुरिस्टाच्या बाबतीत आमी करपाचे आसा. इलिगल एक्टिविटीज म्हाका एट प्रेझेंट म्हाका डायरेक्ट पळोवपाक मेळूंक ना बट क्लिनिनेस काही जाग्याचेर मेंटेन बिचाचेर न्ही तरी टुरिस्ट बाकीच्या रोड सायडींतल्यान क्लिनिनेस मेंटेन नाशिल्लो. बट आय हॅव टेकन म्हणजे अपडेट फ्रॉम माय SP नॉर्थ की एक्झॅक्टली इलिगल एक्टिविटीज कशी चलता कितें चलता आनी कित्या खातीर चलता. हांवें त्या म्हणून आमी क्रॅकडावन करता किंवा आमी तेंचे 99% डिटेक्शन करता बट ती जावची न्ही म्हणून प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय ताजेर आमी म्हणजे ऑलरेडी दुसरे आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक ट्रेनिंग किंवा इट इज एन टुरिस्ट फ्रेंडली पुलिसींग कशें करचें हाजेर कंटिन्युअसली टुरिस्ट ट्रेनिंग ही कोस्टल बेल्टांतल्या पुलिसांक दिले वयतले आनी डे टू डे अपडेट्स जो आसा हो तेंच्या कडल्यान आमचे हायर अप ऑथॉरिटी तेंचे घेतले वयतले. ड्रग्साचे इश्यू ह्या विशेष करून कालांगुटान चड आसता. आतां कालांगूट ड्रग्सच्या बाबतीत आमी जितके क्रॅकडावन केसीस आतां पर्यंत केल्या म्हाका दिसता इन माय टेन्युअर इट इज एन हायेस्ट क्रॅकडावन ज्यो आसा ह्यो केसीस करीत आसा. त्या खातीर ड्रग्स आमी धरता हाजो अर्थ ड्रग्स चड आसा अशें न्ही. वयल्यान जाल्यार आमी म्हणटा की इन दीस अवर टेन्युअर मॅक्झिमम ड्रग्स जो आसा तो तांकां धरले वता. चेन ब्रेक करपाचें काम ऑफकोर्स चेन ब्रेक करपाचें काम. सर अशे टुरिस्ट भायरसून येतात ते थंय एक हें आसा होलसेल खंय तरी उडयतात तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय. एक्चुली आतां कशें आसा आमी टुरिस्टांचेर जर एक्शन घेवपाक लागले जाल्यार परत हॅरेसमेंट सुरू केली हो प्रकार जातलो. आमकां त्या खातीर अवेरनेस करप किंवा आमचो जो होलसेलर्स आसता हाणेच तांकां तेज्या बद्दल अवेरनेस करप हें चड गरजेचें आसा आनी त्या खातीर गोंयकारांनी ह्या बाबतींत कॉपरेट करपाक जाय. आमी जायत्यो गजाली बाजूनी अवेरनेसच्या बाबतींत जाता त्यो गजाली करपाक जाय. फाल्यांच्या इस्कॉलान स्टार्ट जातात आनी चवथी लाट कोरोनाची ह्योय बातम्यो येतात. सो हे बाबतींत सामकी तुमच्या आदेशाच्या कितें प्रिकॉशनरी हे घेतल्यार तुमी आरोग्य डिपार्टमेंटान. स्कुलां फाल्यांच्यान सुरू जातली. आमी वील मॉनिटर फॉर अनदर 10 days.